परिशुद्ध आत्म्यान आमचेर वतोवची अप्रमीत कृपा कितें जावन आसा? तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास करूंक देवान म्हाका हें देणें दिलां म्हणून थोडे कडेन काळजीदारपणान हांवें तुमकां बरयलां. आनी ताचे बोरतेंतलें आमी सोगल्यांनी घेतलां कुरपे वयर कुरपा, कित्याक समूर्त देवान मोइजेसा वरवीं दिल्ली. कुरपा आनीक सोत येशू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. येशू क्रिस्तान दिवची कृपा आमचे थंय पावयतलो आनीक सांबाळून दवरपी जावन आसा परिशुद्ध आत्मो. आमकां कृपा मेळची भावार्था उदेशी. ही कृपा देवाचें देणें जावन आसा. ही कृपा आमच्या कुरण्याचें फळ न्हय, तर हातूंत कोणेच गर्व करचें न्हय. आमी गोरवीस जाल्यार आमच्या गोरवाक लागून देवाचो आत्मो गुप्ती दुखां घडोवन रोडटलो. हे पोरी देवाची कृपाय नश्ट जातली. शेवटाच्या काळार देव आपली अप्रमीत कृपा सुबामपणी देव भुरग्यांचेर वतलो म्हूण देवाचें उतर साक्ष दिता. ही कृपा सुबामपणी स्विकार करच्याक आमकां परिशुद्ध आत्म्याच्या पूर्ण फळांची गरज. हें मेळच्याक देव भुरग्यांनी सगळ्या मेळेपणांतलीं पयस सरून भाग्यवंतपणाशी बेगीन वचूंक गरज आसा. देखून संवसाराचे वायट चाली पोरमोणे चलोन आनीक सोयंबाच्या खोट्या उणोवण्यांनी कुशलकाय भोगून कोणेच परिशुद्ध आत्म्याक दूख वडवडे दिवंक नजो म्हूण चोत्रायेन रावात. देव भुरग्यांचे सोडवणे खातीर देवाची कृपा दिसती पडल्या. शेवटाच्या काळार हे पृथ्वीर परतून आयलोलो देवाचो पूत ही अप्रमीत कृपा सुबामपणी आमकां फावो कोत्तलो. देखून ही कृपा मेळटली तेन्ना अधर्मी जिवीत आनीक संवसारी आशा साणूक आमच्यान जातलें. ही कृपा आमकां ह्या संवसारांत माणसुगेचें, नितीचें आनीक देवभक्तीचें जिवीत चलोवंक शिकयता. देवाची कृपा आमचे थंय आसा तर आमचो भोव व्हडतो देव बाप आनीक सोडवणार येशू क्रिस्त मोहिमेन उगडापो जातलो तेन्ना आमकां मेळच्याक आसा तो सुभागी बोरवांसो आमचे थंय सदांच जागृत सांबाळच्याक आनी आमकां ह्या बोरवांशान जियोवच्याक फकत हे कुरपे वरवीं जातलें. हे कुरपेन आमचे थंय कोरणी करून हे कुरपेचें फळ आमचे थंय उगडापें जावच्याक परिशुद्ध आत्म्यान आमचे थंय तिकाण करून आमकां आपलो आदार दिवचो हें भोव चड गरजेचें. देखून परिशुद्ध आत्म्याक कोणेच दूख वडवडे दिवचें न्हय.